ताळगाव पंचायतीचेर मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आपले वर्चस्व काम केले। बाबूश समर्थक पॅनलाचे 11 उमेदवार वेचून आयले। ह्या आदी बाबूश मोन्सेरात पॅनलाचे 4 उमेदवार बिनविरोध वेचून आयिल्ले, जाल्यार सोमारा बाबूशाच्याच पॅनलाचे 7 उमेदवार वेचून आयले। पणजे आपूण केन्नाच सोडचो ना। कोणे कितलीय सपना पळयली जाल्यार ती कांय पुराय जावपाची ना। आपल्याक पक्षाचेर विश्वास आसा, जाचे कडेन लोक आसात ताचीच पक्षांत किंमत आसा। पणजेचो आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता। ताळगाव पंचायतीचेर जैत मेळयले उपरांत बाबूश उलयतालो। लोकमत आसल्यारूच पक्ष तिकेट दिता आनी आपले कडेन लोकमत आसा आपणे परतून सिद्ध केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। म्हापशेच्या जागृत श्री बोडगेश्वराच्या देवळात परत एक फावट चोरी जाली। सुरक्षा रक्षकांक धमकावन तांकां बांदून कुडीत बंद दवरले आनी 4 अनवळख्या चोरांनी देवळाच्यो 2 फंडपेटयो फोडल्यो। ही घडणूक रातच्या सुमार 2 वरांचेर घडली। हो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला। सुमार 10 ते 12 लाख चोरयेक गेल्ल्याचें कळटा। ह्याच देवळात 2 म्हयन्या आदी पादुकांची पेटी चोरांनी फोडिल्ली। दोगा दुबावितांक अटकूय जाल्ली। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर देश विदेशात रावपी गोंयकार एकठांय येवपाक लागल्यात। काल यूकेच्या गोंयकारांनी काँग्रेसीक तेंको दिल्लो, जाल्यार आयज स्विडनांतल्या गोंयकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तेंको जाहीर केला। स्विडनांतल्या गोंयकारांच्या कोतान जावं तो दुहेरी नागरिकत्वाचो मुद्दो आसूं वा गोंयचे हेर प्रश्न आरजीपीत सोडवंक शकता। फाटलीं जायतीं वर्सां काँग्रेसीन आनी आतां भाजपान गोंयच्या मुद्द्यांचेर लक्ष दिल्लें ना, असो आरोपूय तांणी केला। पणजेच्या मांडवी पुलाचेर रातच्या वेळार कितलेशेच लोक नुस्तें गरयतना दिश्टी पडटात। पुलाच्या दोनूय वटेन गाडयांची यो वच सुरू आसता। जे पद्दतीन हे गरोवपी पुलाच्या कथड्याचेर बसतात ते सामकेच धोकादायक जावन आसा। कांय जाण जाल्यार कदेली घेवन येवन पुलाच्या कथड्याचेर कदेल दवरून ताचेर बसून गरयतात। हो प्रकार सामको धोकादायक जावन आसा। एखाद्या वेळार अपघात जावन एखाद्याक जीव वगडावचो पडलो जाल्यार जबाबदार धरप तरी कोणाक, असो प्रश्न निर्माण जाता। तशेंच कांय जाण जाल्यार पुलाच्या कथड्या वयल्यान ओणव घालून गरयतना दिश्टी पडटात। सरकारान ह्या प्रकाराचेर आळाबंद घालो ना जाल्यार एक दीस व्हडली दुर्घटना जातली, इतलें मात खरें आसा।
मतदानाक अजून कळाव आसलो तरी लेगीत दिव्यांग आणि 85 वर्सां वयल्या जाणटेल्यांक मतदानाची सुविधा तांच्या घरामेरेन उपलब्ध करून दिल्या। बॅलेट पेपरावरवीं मतदानाची मोहीम 3 मे मेरेन सुरू आसतली। काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडिसान राज्य घटनेविशीं केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आसा। तांच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून SC, ST आनी OBC लोक दुखावल्यात। घटनेविशीं कसलोच आरोप सोसून घेवचे नात अशी शिटकावणी आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकर हांणी दिला। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान मतदारांची जागृताय करपाक आगळो वेगळो उपक्रम राबयला। पॅराग्लायडिंगाच्या माध्यमांतल्यान मतदारांची जागृताय तशेंच ह्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान पॅम्पलेट वाटप तशेंच 7 मेक वेंचणुकेच्या दिसा झाडां रोवपाची मोहीम दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालय राबयतले अशी माहिती जिल्लो अधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दिल्या। शिवोले वेलनेस फार्मसी कडेन आयतारा राती एका रशियन जोडप्यान सोऱ्याच्या घुळेत धुमाकूळ घालो। सोऱ्याचे नशेत आशिल्ल्यान हाताक मेळिल्ल्यो वस्तू तो लोकांचेर शेवटीतालो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच अंजुना पुलीस घडणूक थळार पावले आनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। उपरांत अंजुना पुलिशेन ह्या रशियन जोडप्याक तांच्या रुमांत व्हरून सोडले। सत्तरीच्या मोर्ले पेळावदा वाठारांतल्या उबो गुणो ह्या न्हंय देगेर कोयर साचून रावला। गरमेच्या दिसांनी जायते पर्यटक हांगासर न्हावपाक येतात। पर्यटक हांगासर येतना दिसभराचो प्लॅन करून येता आसतना ते खाणा जेवणाचोय वस्तूय हाडटात आनी सांजे वतना सगळो कोयर थंयच रास मारून वतात। आता ह्या कोयराचो विलो लावपाचो कोणे असो प्रश्न निर्माण जाला।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. इंडिया अलायन्साची मंगळारा फोंड्यात जाहीर सभा जावपाची आसा. हे फावट मतदार भाजपाक विरोधक म्हणून बसयतले, जाल्यार इंडिया अलायन्साक लोकसभा वेंचणुकेत वेंचून दितले असो विश्वास ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे तशेंच हेर मानेस्तांनी व्यक्त केला. लोकसभा तिकोवपाक इंडिया अलायन्साच्या उमेदवारांक वेंचून दियात असो उलो ह्या वेळार इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी गोंयच्या मतदारांक आपयला. दाबोळे विमानतळाचो स्फोट करपी बॉम्ब प्लांट केला असो धमकी दिवपी ईमेल सोमारा विमानतळ अधिकारिणीक आयलो. हाका लागून विमानतळाचेर सोमतीच सुरक्षा यंत्रणा चोख केल्ल्याचे चित्र दिश्टी पडले. जाल्यार बॉम्ब खंय आसा ताचो सोदूय सुरू जालो. उपरांत हो हॉक्स ईमेल आशिल्ल्याचें कळ्ळें. लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्यान 16 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात. 8वी पास धरून पदवीधर उमेदवार ह्या फावट वेंचणूक लढयता. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले 4 उमेदवार आसात, जाल्यार 6 करोडपती उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात आशिल्ल्याची म्हायती असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्साचे गोंय राज्याचे समन्वयक भास्कर असोळडेकर हांणी पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिल्या. पणजेच्या सेंट्रल लायब्ररीचे एअर कंडिशनिंग बेगोबेग सारखे करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. ह्या आदेशाच्या फाटभुंयेर लायब्ररींतली एसीची यंत्रणा सारखी करपाचें काम जालां, मात तरीकय एसी सारको चलना अशी कागाळ वाचक तशेंच लेखकांनी केल्ली. यंत्रणा सारकी नाशिल्ल्यान साहित्याची पुस्तकां पेड्ड्यार जाता. ताका लागून महत्वाची साहित्य कृती पेड्ड्यार जावंक शकता अशी भिरांत ह्या वेळार वाचकांनी व्यक्त केल्या. हे विशींची फुडली सुनावणी मंगळारा जातली. भाजपा फकत भ्रष्टाचारूच करपाक जाणा. ताका लागून ह्या सरकाराच्या काळात प्रशासन पुराय तरेन गडगडला असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी सुनील कौठणकर हांणी केला. फुडारात ह्या अशा कारभाराक लागून न्यायालयाकूच स्वेच्छा दखल घेवन प्रशासन जाग्यार हाडचे पडूं येता अशें कौठणकर हांणी म्हणलां.
मडगांवां रिंग रोडा लागसार झाडां ट्रीम करतना बेकायदेशीररित्या झाडां कापपाच्या प्रकाराचेर कांय समाज वावुरप्यांनी आक्षेप घेतलो. जरिना दी कुना, किम मिरांडा, क्रायडॉन मादेरा हांणी ह्या झाडां कापपाच्या प्रकाराचो खर निशेध केलो. फोंड्या कदंबा बस स्टँडाचेर आयतारा एका बायलेची कूड मेळ्ळी. ह्या कुडीची सोमारा वळख पटली. तिचें नांव अश्विनी मयेकर जाल्यार ती 30 उसगांवची अशें कळ्ळां. काळजाचो आताक आयिल्ल्यान अश्विनी मयेकर हिका मरण आयलां अशें तिच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत कळ्ळां. फोंड्या सांताक्रूज वाठारांत मामानूच भाच्याचो खून करपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मामा कृष्णा सदाशिव नायक हाणें तांचो 42 वर्सां पिरायेचो भाचो अविनाश धनंजय नायक हाचो आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासा वेळार कळ्ळां. हे विशींचो फुडलो तपास पुलीस करतात. श्रीपाद नायक आणि मनोहर पर्रीकार हे आमचे आदर्श जावन आसात. मनोहर पर्रीकार आदर्श आसा म्हणून उत्पल पर्रीकार आदर्श जावपाक शकना. उत्पलान श्रीपाद नायकाचेर केल्लो स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचो आशिल्ल्याचें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. तशेंच दुहेरी नागरिकत्वाक सदानंद तानावडेन खर विरोध केलो. गोंया खातीर स्वतंत्र उच्च न्यायालय मेळचें आनी स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें अशे 2 म्हत्वाचे थाराव गोंय उच्च न्यायालय बार असोसिएशनाचे बसकेंत घेतले. गोंयाक स्वतंत्र उच्च न्यायालय आनी बार कावन्सिलाची सध्या कितली गरज आसा हे विशीं उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ आदवोगाद शशिकांत जोशी हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना म्हायती दिल्या.
स्मार्ट सिटीतले स्मार्ट बस स्टॉप उबारपाचें काम नेटान चालू आसा. प्रवाशांक खातीर उबारिल्ले ह्या स्मार्ट बस स्टॉपांची रचना पळयली जाल्यार पावसाळ्यात ते कितले स्मार्ट थारतले काय असो प्रश्न उपलासले बगर रावना. कला अकादमी कुशीक स्मार्ट बस स्टॉपाचो एक मॉडेल उबारला. कला अकादमी कुशीकच्या बस स्टॉपाची रचना पळयली जाल्यार हो बस स्टॉप पावसाळ्यात कितलो फायदेशीर थारतलो असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. हे मुखार जनरेटर इन्व्हर्टर बसोवपाक वीज खात्या कडल्यान परवानगी घेवप सक्तीची आसतली. परवानगे बगर ते बसयले आनी जिवीत वा वित्त हानी जाली जाल्यार ताका पुराय तरेन वीज गिरायक जापसालदार आसतले. अशा गिरायकांचेर दिवाणी वा फौजदारी खटलो घालतले अशी शिटकावणी वीज खात्यान दिल्या. शुक्रारा खात्यान वीज निर्मिती करपी विविध उपकरणां संबंदात सुचोवणी जारी केल्या. म्हापशे दुळेराच्या कुंभारवाडो वाठारांत एका बिल्डिंगेच्या सिवरेजीच्या उदकाचो भोवतणच्या लोकांक त्रास जाता. हे घाणयारे उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवता. ताका लागून रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक ताचो बरोच त्रास जाता. घाणयाऱ्या उदकाच्या वासाक लागून घराची दारां लेगीत उक्ती करपाक मेळनात. हाचो लोकांचे भलायकेचेरूय वायट परिणाम जावं येता. हे विशीं म्हापशा पालिका आनी हेल्थ इन्स्पेक्टरा कडेन कागाळ केल्ली, पूण कोणेच काना मनार घेतले ना. कुडचडे बाजारातल्या फुटपाथीची परिस्थिती धोकादायक झाल्या. फुटपाथीच्या गटराची धापणी निखळिल्ल्यान चलतल्याक भितर पडपाची भिरांत उप्रासल्या. फाटीं एक जाणटी बायल ह्या गटारांत पडून तिचें नाक आपटून तिका दुखापत जाल्ली. कसलीय दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं ही फुटपाथ सारकी करची अशी शिटकावणी बाजारातल्या दुकानदारांनी दिल्या. सध्या स्थलांतरीत केल्ले दिवचल तालुक्यातले कारापूर सरवण पंचायतीचे कार्यालय आता नवे जागेत व्हरपाचो हालचाली सुरू जाल्यात. सध्याची जागा अपुरी आनी गैरसोयीची आशिल्ल्यान पंचायतीन हो निर्णय घेतला. पंचायतीचे कार्यालय बेगीनूच नवे जागेत व्हरतले अशें सरपंच तन्वी सावंत हिणें कळीत केला.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.